वेल आम्ही आयज आसा मडगांव टाउन ऑफिस पुलीस स्टेशना भायल्यान आणि दिस इज एवरी वन नोज इट्स अ ट्रेंड सॉर्ट ऑफ थिंग जॉब स्कॅम सगळ्या कडेन आमी आयकपाक लागल्या कितले लोक एजंट जॉब दिता म्हण लोकांक गव्हर्मेंट ऑफिसांनी खंय हॉस्पिटलांनी आणि इंजिनियरींग पोस्ट PWD सगळ्या कडेन पुलीस डिपार्टमेंट जॉब स्कॅम म्हणून पयशे घेवन लोकांक कितले नाडला आणि ते तर सारखे हॅपनिंग न्यूज जाल्ली आसा आतां पूण तितूंत मध्ये आनी एक हॅपनिंग न्यूज आसा की आता ह्यो मनीस ताजें नाव जावन आसा असलम मेहबूब मकानदार ही इज अ रेजिडेंट ऑफ बायडा चिंचिनी वो असलम मेहबूब मकानदार म्हणटा तो ताजे जाल्यार म्हजे कडेन खूब केसीस येयत आसा पयली केस म्हणटा ती बाब अजराची जो काल सांगे साकून आयला ताजी केस आसा दुसरे म्हणटा ते बाय आमचे फातिमा पेरेरा बायडा चिंचिनी तिसरे आतांच कोण ते मारिया येवन गेला आनी एक नर्स आसा हांकां ह्या असलमान सांगले खंय की आपूण तुमकां हेल्प करता तो सॉफ्ट टार्गेटांक दवरता आनी ताजेर खूब केसीस आसा तो जेलीतूय गेल्लो मनीस क्रिमिनल भायर देखून रोखडो सुट्टा वयल्यान तो सांगता पुलीस आपले बॉल्सांत आसा आपणा कडेन व्हडले व्हडले कॉन्टॅक्ट आसा एका तेणें फोटोय दाखयला खंयचे मंत्री ताका क्लोज आसा पूण आय टोल्ड हिम लेट अस नॉट रिवील द फोटोग्राफ्स ऑफ द मिनिस्टर्स पुलिसांक हप्ता दिता म्हणून तो सांगता पुलिसांनी आपण हप्ता दिता म्हाका पुलीस कांय हालोवपाक शकना म्हणून हांव आतां तुलसीदास बाब जो PI आसा ते ह्या सगळ्या लोकांक घेवन मेळ्ळें आनी तेका सांगलां कुडचोरेम एपय पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्ली आसा कुडचोरेम ते केन्ना दिल्ली आमी 23 2023 लास्ट इयर कांयच जावना आतां असलमाक सांगूं सोदता असलम यू मस्ट बी ऑल्सो वॉचिंग दीस असलमाक हांव वळखता असलमाक हांवें सांगलें हांवें फोन मारलो असलम तूं म्हणलें हजाराक म्हणलें बोटीचेर धाडटा म्हणून म्हणलें पयशे घेतले सुमार 8-9 लाख तूं ताजे घेतले तूं ताका कसो मेळ्ळो तो एडमीट करता वयल्यान आपूण म्हणटा आपूण जाणा म्हणटा हाजी भयण म्हणटा जॉब सोदताली भावाक ऑनलायन खंय तेन्ना सांगलें खंय फेसबुकाचेर आपूण भुरग्यांक न्ही फॉरेन धाडटा आपूण भुरग्यांक न्ही बोटीत धाडटा उमके भरपाक पडटा कोर्स करपाक पडटा सो भयणीन काडलो खंय आनी अजराक नंबर दिलो आतां अजर इज ओन्ली 9th पास ही इज नॉट 10th प्लस ही इज 9th पास तो कितले तरी 7 वर्सां कितें 8 वर्सां तो सावदी आशिल्लो वेल्डिंगाचें काम करून पोट भरतालो पूण सावदी तो पगार जाय इतलो तो मेळना आशिल्लो कित्याक घरा कडेन आवय आसा जाणटो बापूय आसा भाव भयणी आसा म्हणून तो जेन्ना सावदी साकून आयलो आनी जॉब सोदतालो तेन्ना भयणीन ताका सांगलें यू कॉन्टॅक्ट दीस असलम मकानदार ही वील डू युअर जॉब असलमान ताजे कडेन आयलो आनी सांगलें 100% करून दिता ताणें म्हणलें आपणा कडेन 10th पासींग सर्टिफिकेट ना तूं भिनाका आपूण तुका ओपन करून दिता आनी ताका खंयच्यान फेक सर्टिफिकेट करून हाडली एका बाबड्याक बॉम्बे धाडलो कोर्स करपाक कोर्साचे पयशे तेणें भरले मॅरिटायम म्हणून कोर्स केलो सगळें जालें आनी मागीर आफ्टर इज कोर्स वॉज ओवर येवन नाचपारलो आयज न्ही फाल्यां न्ही आयज न्ही फाल्यां न्ही आतां पयलीं ताजे कडल्यान 3.5 लाख घेतिल्ले भायर धाडपाक म्हणून मागीर सडनली तो एक दीस येता आनी सांगता खंय हजर तुजी वचपाचें आयला चेन्नई बोट आयली आसा चल चेन्नई वचपाची तयारी कर आनी इतले उमके पयशे घालपाक जाय म्हणून तेणें कडले म्हणलें खंय आपणा कडेन पयशे नात सगळी आशिल्ली जोर तुका दिली सो मागीर तेणें काडले आनी आवयक सांगलें रडून आवयन काडलें भांगार सगळें दिलें ताका हजरान जी सावदी साकून दाट चेन करून हाडिल्ली ती सरेंडर केली असलमा कडेन दिली ताजी मास्कोट जो आशिल्ली ती सरेंडर केली आनी तिसरें म्हणटा मास्कोट मुदी दिली सगळें आयज 3 वर्सां जालीं लोक ताज्या आवय कडेन येतात रीण फारीक करपाक जाय पयशे व्हेल्ले ते 3.5 लाख तेणी मागून व्हेल्ले लोकांनी ते ताजे दारांत येता ती म्हणटा आपूण मरपाचें कितें करपाचें आनी असलमाक सांगल्यार ही असलमाची आवय ही अजराची आवय ती सांगतली ताज्या आवय कितें सांगतली म्हाका तें लागना असलमान हे पळय तांकां फेक चॅक दिले हे पळय जे बाउन्स जाल्या हे पळय टायम एंड टायम चिटींग करून तें गेला ते बाउन्स चॅक जाल्ले आसा दुसरें म्हणटा एका तेन्ना पयशांची गरज आसली अरे तूं म्हजें कांयच करना 3 वर्सां जाल्या म्हणल्यार म्हणपालो तुजें भांगार दी सगळें आसा तें आपूण तुजे कडेन हांव देवाचें आमचें गोल्ड बिस्कीट दवरता म्हणून नाव लूक एट दीस कसली फटिंगपणां चल्ल्या पळय हांगा आनी आय डोंट नो वाय पुलीस इज नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दीस फेलो कोणाक हप्ता पावता कितें सगळें भायर येतलें सगळें मेल्ली मोडी आसा ती भायर येतली ही बिस्कीट दिली ह्या गरीब भुरग्याक पॉलिश करून आनी ग्लिटर जाताली हे पळय हें आपणें भांगारचें बिस्कीट हें आमकां विकपाक मेळना तूं हें दवर आनी तुजें भांगार हाडून दिता पयशे दिता पळय तेन्ना ती बिस्कीट तूं म्हाका दी म्हणून आफ्टर सम टायम तो केन्ना शेटी कडेन गेले ताका कळ्ळी फेक बिस्कीट म्हणून पळय 4.5 लाखाची बिस्कीट म्हणून ही सगळ्या पळय आतां हें पळय हें लोकण करून त्या भुरग्याक दिलें गरीब लोकांक तो असो खावपाक तुका लज दिसपा जाय मरे पॉलिश करून तूं ताका दिलें ताका खरो भांगार म्हणटा घरा कडेन येवन उडयलें तें सोड हें दवर दुसरें म्हणटा पळय हें ही एक विधवा शी इज एन विडो शी हॅज 2 मायनर किड्स जेन्ना धाकले बाय ताचे KG2 आशिल्लें हें आपल्या आवयगेर आयलें तेन्ना ताका म्हणपालो तूं सारकें तें गरीब म्हणटा कळ्ळें ताजी आवय बेडीर आसा चिंचिनी
ताजो भावूय झाडा वयल्यान पडून आतां 8 वर्सांनी बॅडीचेर आसा, कांयच हेल्प ना. हो मेल्लो आसा, 2 भुरग्यांक पोसपाक जाय म्हूण हे खंय तरी घरांत कामाक वता. घराक कामाक वता असल्यान खंय तरी मेळ्ळो आनी सांगपाक तूं कांय भिनाका, तुका हांव व्हडले कोण मिनिस्टराक सांगून पयशे भरपाक पडटा. गव्हर्मेंट जॉब दिता, गव्हर्मेंट जॉब दिता. कसली काम हें म्हळ्यार शिकलेलें ना. झाडू आनी ते पोचा झाडू आनी बर्तन बीन धुवपाचें तुका काम दिता हांव. पूण घरांतलें ऑफिसांतलें त्या ऑफिसांत तुका तें गार्डनिंग, क्लिनींग, स्विपींग, मॉपिंग करपाक पडटलें. आनी पागराच्या आशेन ती गरीब बायल पागराच्या आशेन तिका मेळटलें म्हणून ओके म्हणलें. आनी ते पयशे भरपाक तेजे कडेन पयशे नाशिल्ले. इतले कितले तरी लाख मागिल्ले, तेजे कडेन पयशे नाशिल्ले. तिणें आपले बापायन आवयन काजराक जोग घातिल्लो, जोग दिलो, सोडपडी दिली, कांकणां दिली, मुदी दिली. आनी मागीर हो कांयच करना म्हणून एका कळून आयलें की हेणे हेजे भांगार दवरून लोन काडला म्हणून. हे पळय मुथूट फायनान्सान लोन काडला आनी आतां तेजे कडेन पयशे दिवपाक जायना म्हणून खंय हाजे भांगार ऑक्शनाक गेला. वेन शी केम टू नो शी गॉट अ हार्ट अटॅक. आनी आयज म्हाका सामकी गरीब बायल कितें करतली. तशीच एक नर्स ती आयज पावना पयर आयली म्हज्या दारांत. तिजे कडल्यान 5.5 लाख रुपया घेतल्या. 5.5 लाख घेतल्यात आनी कितें म्हणून सांगलां की आपूण तुका कॅनडा धाडटा, तूं ते म्हयन्याकूच 4-4 लाख जोडटलें. तेणें आपले भांगार पयशे सगळे दिले, ताकाय तिणें काबार केला. आनी एक बायल आशिल्ली पळय ती मारिया पिया कडेन उलयताली ती, ताकाय सांगलें खंय तुजें घराचें काम आसा. म्हजो भाव जो असीत म्हूण आसा कॉन्ट्रॅक्टर आसा, ताका आमी तुका तुजें सगळें घर बांदून दिता, तुवें सगळें रेनोवेट करता. ताज्या पयशांचे पयशे खावन खंय तो मेकळो भोंवपाला. आतां म्हाका सांग, हू इज शिल्डिंग दीस शोज दॅट पुलीस इज शिल्डिंग दीस असलम मकंदार. तो पुलिसांक चॅलेंज करता. ह्या बायगेल्या फोनाचेर रिकॉर्डिंग आसा, तो पुलिसाचें नांव काडटा. पुलिसाक आपले बोल्सां आसा. तुका सांगता हप्ता दिता म्हणून पुलिसांक आपूण कांय कोण करपाक शकना म्हणून. आतां ही जेन्ना आमी कुडचोरें केस दिल्ली 2023 लास्ट इयर, कांयच एक्शन देना. तुवें पुलिसाक कितें बरें जोरून गेला. पुलीस कितें सांगता तुका. पुलीस सांगता तो पुलिसांक आपूण पयलीं मोठा ही उतरां पुलिसाक पोसता म्हणटा तो. आतां परतून आनी फ्रेश कंप्लेन दिवपाक लायता तेका हांगा तिजे आमी तुवें कितें घाल तें सांग. भायर धाडटा, बोटीर धाडटा अशें म्हणून सांगलें आनी अर्दे पयशे दिले आमी. मागीर पयशे ना म्हणटकीर भांगर दी म्हणपाक लागलो. मागीर आमी भांगर दिलें आनी वयल्यान भांगर दिवन पयशे दिवन 5-6 म्हयने जाल्यार सुद्दां आयज दिता, फाल्यां दिता, आयज बोटीर धाडटा, फाल्यां बोटीर धाडटा अशें म्हणपाक लागलो. आनी परत पयशे मागत जाल्यार तुगेले गेम करतात म्हणपाक लागलो. आनी नाजाल्यार फाशी दी म्हणपाक लागलो. हय आनी आपूण दिना. आनी हांवें मागीर एक दीस परत फोन केल्यार मोबायल काडटा आनी आवय कडेन दिता. आनी आवय मोबायल तेगेले चेड्यालो घेता आनी चेडी राणूल म्हणून म्हाका गाळी मारता. तेजी आवय असलम मकंदार आली. असलमाक हांवें 30th September 2024 30th July 30th July पळय 30th July 2024 तेणेच हें अंडरटेकींग करून हाडलें. हांवें ताका म्हणलें चल आय एम गिवींग हिम चान्स, तुका हांव एक्सपोज करना. असलम तुजे खूब कंप्लेन आयल्ल्यो आसा, तूं खूब लोकांक नाडला, तूं वेन्ना गाडी घेवन भोंवता, तुजे बायल संवसार करता, तूं 3 भुरग्यांक घेवन इन्स्टाचेर आनी रिल्स घालता, शो ऑफ करता. तुजे कितले केसीस आशिल्ले पास्ट आनी तूं कितले फाटी भितर पळयला, कितले फाटी बेल घेवन भायला तें खबर आसा. तूं ह्या गरीब चेड्याक म्हणलें, ह्या हजराक गरीब चेड्याक म्हणलें 1 लाख सद्या दी, बाय द एंड ऑफ द मंथ तो दुबय वचपाक सोदता. एटलिस्ट तो कितें करतलो. ताज्या घरांत कांय ना, आयज जेवपाक कांय ना, ती पातेशेर जातात, रीण काडून खातात. बरें मॅडम पालो न्ही पळय, तेणेच आपूण करून हाडिल्ली लेटर. आय द अंडरस्टँड मिस्टर असलम मेहबूब मकंदार, son of Mehboob Makandar, major age in 33 years old, Indian national, house number घातला त्याने पळय 960 बायडा चिंचिनी सालचर गोवा. and I declare hereby and undertake and take a oath as follows म्हणले. I Mr. Aslam Mehboob Makandar have taken the sum of rupees 4,95,000 from Hazar Farooq Sheikh for the purpose to send him on the ship for a job. He failed to send him abroad, so since I failed to send him abroad, I will pay his money in 2-3 months from today's date. If I fail to pay the money on time, legal action can be taken against me. And this is what Aslam Makandar with his own handwriting has signed. We have 2 witnesses. And I had put a note here, since it's to be noted that 30th July 24 at 6 PM at Kutino residence, म्हज्या घरा कडेन म्हज्या मुखार असलम मेहबूब मकंदार आयलो, अजराची फॅमिली आयली, आमची फॅमिली आयल्यो, and he has promised me that he shall first do the payment of 1 lakh rupees on 20th August 24 and then pay him the remaining 3,95,000 rupees in another 3 months. But I said सांगपाक सोदता 3 म्हयने जाले 1 रुपया असलमान दिवना. I am appealing to the government, appealing to the CM, who is the Home Minister, appealing to the PI of Kurchorem, appealing to the PI of Tulsidas. आमी कंप्लेन दिवपाल्या एका ताबडतोब म्हणटात त्या हाडून अरेस्ट करात. म्हाका असलमाचे पर्सनल कांय ना. असलम यू नो मी, आय एम फायट फॉर रायट. Justice is justice for me. I am fighting for these people so they get justice.
तुवें तांकां नाडून तेंचे पयशे खाल्या केल्या पळय ते हाडून दिवपाचे आनी ती धमक्यो तूं घालनाका. ते गरीब चेड्यान तुका फोन मारल्यार तूं सांगता तुका भायर वचपाक कशें मेळटा तें पळयता. तूं आपल्यार कंप्लेन केल्यार तुका मडगांव भोंवपाक दिवपाना, तुजी गेम करतलो, हेजेर आमी निशेध करता. सो आय एम अपीलिंग परतून सांगता असलम मेहबूब मकंदार फ्रॉम बायडा चिंचिनी, this fellow has to be arrested, booked as soon as possible and he has to return these people money. सीएमान म्हणला कितले जॉब स्कॅम केले आसा, आपूण तांची प्रॉपर्टी विकपाक लायतलो, तांचे सगळे एसेट्स. हांव म्हणटा आपय आसलो म्हाका, ताजे 2 गाडयो आसा, ताजो बंगलो आसा आनी खंय बांदला रे बंगलो घर बांदला खंय तुला सांग आता मागीर भांगरा पेपर बी सगळे म्हाजे कडेन चेक बी दिवन तेणें सगळो भाव जालो आनी तो म्हणटा आपूण हांव दिता फाल दिता पुलिसां बी दिसना पयशे बिशे खंयता खंय वच आनी कंप्लेंट कर आपणाली वच म्हणटा डायरेक्ट. आयज तो भुरगे हालत पळय आशिल्लो कसलो तो जाला कितें, ताजी फॅमिली सगळी फ्रस्ट्रेट जाल्ली आसा आनी हे कशी नाटकां काय म्हणटा हेजेर मातशें हें करपा जाय. ही नाटकां तेगे घरा कडेन गेले हांव त्या चितवाणी म्हणटें ते लोक खंयचे वाड्या वयले म्हणटाले भरपूर जाणां कशें केलें म्हणून तेणें चोरी जातली म्हणून. आनी हांव लोकां कडेन मागता जावं बायदाचे चिंचिनी नावेली वेली वासोलना खंय मडगांव सांग्यार हे पळय हांकां लोकांक तेणी चोरलां पळय तेजें तुमकां समज नागयला जॉब दिता, तुमकां भायर धाडटा, गव्हर्मेंट सर्वीस दिता, पयशे दियात, तुमी आसा न्ही लजनाका, डोंट फील अशेम, कम टू माय डोर स्टेप, आय वील सी दॅट कितें जावं फूल ना पाकडी तुमगे तुमी परतून येवपा जाय म्हणून. वी हॅव टू टुगेदर फायट बिकॉज हे दीस इज रॉंग. इफ यू डोंट ओपन अप दीस थिंग हील बी एनकरेज आनी जायत भुरग्यां तो आनी लोकांक नाडटलो. हे कश्टाचे पयशे, तांचे कश्टाचे रक्ताचे घामिल्ले ते भांगराचे पयशे, हे रण बायलेचे घामाचे पयशे ते आयज कांयच ना. तो मागता हेजेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. असलम मेहबूब मकानदाराचेर बायडा साकून तो भुरगो आसा ताका हाडून पयले बूक करपा जाय आनी ताजे कडल्यान वसुली करून हांचे पयशे हांकां दिवपाक जाय म्हणून मागता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.